सरकारान जनतेक फुकट उदक दिवपाचें आश्वासन दिवन जनतेचो विश्वासघात केला असो आरोप रुमडामळ दवरले लोक करतात। वेंचणुकेच्या आदीं भाजपा सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचें आश्वासन दिल्लें। भाजप सरकारान उदक मुफ्त दिवपाचें आवाहन केलें। रुमडामळ हावसिंग बोर्डान रावपी लोकांक 6 म्हयन्याचे उदकाची बिलां 24, 40, 30, 25, 83 हजार इतले आयल्यात। सगळ्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन कागाळ केली। ह्या प्रश्नाचे बेगोबेग तोडगो काडून आमरण उपोशण करपाची शिटकावणी खतिजा हुमासुनान दिल्या। आमचे बिल उदकाचे बिल इतले येयला की ते आमच्यान पळोवंक जायना आनी सोसूंक जायना। आमकां दिसता आमी जीव दिवचो, खंय वचून जीव दिवचो। एका घराक 24,000, 40,000, 30,000, 25,000, 16,000, 18,000 अशें बिल येयला। हो लोक 64 बी येयल्ले आसा। हो लोक सगळो दिसाक काम करपी, ह्या दिसाक काम करपी लोकांक 400 रुपया सुद्दां मेळना एक एक फाटी। आनी त्या लोकांक असली बिलां जर भरली जाल्यार हो लोक खंय वयतलो आनी कसो रावतलो। कोरोना काळान आमचो पयलीं सामको सत्यानाश करून उडयला। तितून आनी ह्या बिलांनी आमची वाट लावन उडयली। सरान ह्या PWD सरान आनी कोण मुखार वयर आसा तेणे सुद्दां आमच्या बिलाचो रिस्पॉन्स दिवचो आनी आमची ही बिलां कमी करून आमी नाजाल्यार भरची नाय बिलां। आमी रस्त्यार बसतली, जंक्शन करतली, आमी जेवची सुद्दां ना। तसलें करून आमी ह्या बिलाचे सोक्ष मोक्ष करून लायतली। आमकां बिल हें सामकें उणें जाय आनी सेवरेज 35 येता ती आमकां सेवरेज नाका। तुमची सेवरेज तुमी काडून व्हरा आनी आमचे पयशे रिटर्न करा। 5-5 हजार घेतले ते आमी वर्सान एक फाटी काडून तो गू आमी काडून उडयतली। आमकां नाका, आमकां असलें नाका सेवरेज आनी ही आमची असली बिलां आमकां नाका। तुमचे कडेन देव बरें करूं म्हणटा। आमचो प्रॉब्लेम तुमी सॉल्व करा।